राज्यात चडशा वाठारांनी ट्राफिक नियंत्रणात हाडपाच्या हेतान सिग्नलां बसयल्यात खरी, पूण कांय कडेन तांचो येरादारी करप्यांक कसलोच फायदो जायना। बेले ते नावेली जंक्शनार लेगीत तीच गत जाल्या। जंक्शनार सिग्नलां आसात, पूण पेटनाशिल्ल्यान येरादारीची समस्या निर्माण जाल्या। आतां ह्या सिग्नलांचो आवय बापूय कोण? काय टॅक्स पेयरांचे पयशे उदकांत घालप? थळाव्यांक प्रस्न पडला। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज तुमकां आमी दाखयतात की जी सिग्नलां सगळी जंक्शनाचेर घातली आनी सिग्नल जी आसात ती सगळी लोकांक बऱ्या पडची, ट्रॅफिकेक बऱ्या पडची न्हू, हांगा ट्रॅफिक पुलिसाची गरज पडची न्हू आनीक बरी स्मूथ जावची म्हणून ही सिग्नल घातली सगळी जंक्शनाचेर। आज तुमी पळयात जो 1.5 म्हयनो जायत येयलो ही सिग्नलां आसात ती बंद आसात। तुमी जर नुव्या पळयले, नुव्या 1.5 म्हयनो जालो सिग्नल बंद आसात। नावेल जर पळयले, नावेली सिग्नल बंद आसात। तेजे मुखार तुमी गेले जर नॅशनल हायवे 17 आनी जो 66 एक्ट जाला, जॉयंट जाला, ती सिग्नलां बंद आसात। ही कोट्यांनी रुपयाची सिग्नल जी आसात ही आज बंद जाले कडेन आसात। आमी ह्या हेजी सिग्नला बद्दल जेन्ना ट्रॅफिक PI जो आसा गौतम साळुंके हेका विचारले त्या टायमार तेणी सांगलें की आमी ही सिग्नल बंद आसा म्हणून ती सारकी करची आनी ती कित्याक बंद पडल्या ती पळोवची म्हणून PWD तेणी ऑथॉरिटी बरयले कडेन आसा, फक्त पेपर वर्क करीत आसा, पूण PWD ऑथॉरिटी आसा हे हांगा पळयना म्हणटात। इतली जर कोट्यान रुपयाची सिग्नल जर बंद उरली आनी अशी ट्रॅफिकेक जर त्रास जाले जाल्यार तेचो फायदो कितें? हो आम लोकांलो पयसो हो जर फुकट गेलो तर कितें जातलें? नाल्यार ही घालप कित्याक सिग्नलां? सरकारा कडेन इतलो पयसो आसूनय ही सिग्नलां दुरुस्त कित्याक करनात? काय सगळे पयशे उत्सव मनोवपाकच? काय ही सिग्नलां फकत उक्तावण करून नाल्ल फोडपा पुरतीच आसली? अशा प्रस्नांचो पावस घालत आम आदमी पार्टीची प्रतिमा कुतिनोन सरकाराक उजरावन काडला। आयकात। नावेलीच्यान स्टार्ट करता। नावेली आमचे जे बेले जंक्शन आसा तो पेट्रोल पंप आसा पळय, बेले जंक्शनाचे ट्रॅफिक सिग्नल घातिल्ले। दुसरे म्हणटा ते आमचे हांगा मेन जंक्शन नावेली जे चर्चाकडी जंक्शन आसा, जे आमचे कॉलेजी आनी स्कूल आसा, रोजरी स्कूल आसा, रोजरी हायर सेकंडरी आसा, रोजरी कॉलेज आसा, परपेच्युअल कॉन्व्हेंट स्कूल आसा, त्या जंक्शनाचेर ओल्ड पंचायती कडेन ट्रॅफिक सिग्नल घातिल्ले। आनी मुखार वचनाका, चड करनाका। हांगा नुवें देखून गेल्यार तुम्ही पयलीं आसतले जंक्शनां घातिल्लीं। आतां हालींच 2 वर्सां देखून जावना ही ट्रॅफिक सिग्नलां घातिल्लीं। आयज ती ट्रॅफिक सिग्नलां चालू नात, दे आर नॉट इन वर्किंग कंडिशन आनी हाजेर कोणाचेंच लक्ष ना। कित्याक ट्रॅफिक सिग्नल घातिल्ले म्हणून सगळ्यांनी जय जयकार केलो, ते मंत्री आयले आनी त्यांनी येवन उद्घाटन केलें, इनॉग्रेशन केलें, व्हडलो शो मारलो, बायट दिले, सगळें जालें। पूण नाव सी द पथेटिक स्टेट्स ऑफ दीस ट्रॅफिक सिग्नल्स, दे आर नॉट इन वर्किंग कंडिशन्स। I cannot even blame the PI because as far as I know, when I went and found out, I have heard that the police PI देखून खंय ट्रॅफिक सिग्नलाक लागून 1 नी 2 नी 3 नी 4 फावटी खंय कंप्लेन दिल्या की दे आर नॉट इन अ वर्किंग कंडिशन आनी ताजेर बेगीन जाता तितले हे करचे म्हणून। कोणा दिला कंप्लेन दिल्ली आसा PWD यांनी पुलिसांनी याने ट्रॅफिक सिग्नलाचे they have given complaints 4 times to the PWD, but the PWD has given them a good answer, a simple answer, and there is no logic in that answer. PWD म्हणटा खंय गव्हर्नमेंटाकडे टेक्निशियन ना। आता दिस इज द मुद्दो, गव्हर्नमेंटाकडे टेक्निशियन ना, मागीर तुम्ही घातिल्ले कितें? आता अकाउंटेबिलिटी कोण दितलो? एक सिग्नल खंय, एक ट्रॅफिक सिग्नल घालपाक खंय 98 lakhs पडटात। सो एक सिग्नल हांवें तुमकां 4-5 केसीस सांगल्यो, सो हांगाच जाल्यो तुमच्यो कितल्यो 98 lakhs 5 कोटी हांगाच जाल्यो। म्हळ्यार सबंद गोंयांत आतां कितले तरी ट्रॅफिक सिग्नल घातिल्ले आसा आनी दे आर नॉट इन वर्किंग कंडिशन। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली।